भाव भयणांनो, तुमकां सगल्यांक हांव देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आमचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाची 6 चीट 60 ते 69 पासून 60 ते 69 पासून. आनी आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचना की जेजून आपली शिकवण दिली. काल आमी आयकलां की ताणें म्हणलें, तुमकां खरेंच ओत्मीक जिवीत जाय जाल्यार तुमी म्हजें मांस खावंक जाय आनी तुमी म्हजें रगत पिवंक जाय. आनी त्या लोकांक जेन्ना ताणें आयकलें की जेजू म्हणटात तांकां ओत्मीक जिवीत जाय जाल्यार आपलें मांस खावंक जाय आनी ताचें रगत पिवंक जाय, तो लोक सजमलो की जेजू म्हणटा आपलेंच खरेंच आपलें मांस खावंक जाय आनी आपलें रगत पिवंक. तांकां सजमना की जेजू कितें म्हणटा तें. आनी काल तुमकां सांगलें हांवें की जेन्ना आमी जेजूच्या उतराचेर बावट दवरता तें उतर आमी आयकता आनी ताचेर नियाल करता आनी तें उतर खरेंच आमच्या काळजांत तें मांस जाता. जशें आंकवार मोरीन जेन्ना आंच बोडवे गाब्रियालाची उतर आयकलें, देवाचें उतर आयकलें आनी तिणें म्हणलें आंच बोडवे गाब्रियालाक, जावं तुज्या उतरा सोवें. त्याच वेळार तें उतर मांस जालें आनी जेजू तिच्या कुसव्यान जल्मलो. तशेंच भाव भयणीनो, आमी आतां सजमता, आमकां बरी सजमणी मेळल्या की जेन्ना आमी जेजूचें मांस खाता आनी ताचें रगत पियेता तेन्ना खरेंच आमी त्या उतराचेर बावट धरून तें उतर आमच्या भितर मांस जाता. आनी तेन्नाच की आमचो संबंद देवाशी पवित्र आत्म्या उदेशी घट जाता. आनी आयज जेन्ना जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा, हे सगळे दीस तो सगळ्या लोकांक म्हणटालो देव मोदिनान, पूण आयच्या शिवर्तमानान वड 60 तो त्या लोकांक जे सांगता आनी तो लोक म्हणटा इतले आगोट शिकवण ही कोण सजमतलो ही शिकवण, आमकां नाका. आनी लोक ताका सोडून वेतात. जेजूक लोक सोडून वेता. पयले तो लोक ताका राजा करूंक सोदताले, पूण आतां जेन्ना जेजू तांकां म्हणटा म्हजें मांस खावंक जाय, म्हजें रगत पिवंक जाय, सगलो लोक तो सोडून वेता. आनी आतां तो ताच्या शिसां बरी आहा आनी ताचे शीस ताका म्हणटात हे शिकवण तुजी एकदम आगोड, कोणाक ही सजमतली. आनी तेय सोडून वेता जेजूक. आपले शीस ताका सोडून वेतात, खूब शीस. आनी भाव भयणीनो, आमी सजमोंक जाय की हे जे शीस ताचे बरी आहले ते अजून सारके शीस जावंक नासले, कित्याक ते शिकताले. इतले म्हयने ते जेजू बरी बरोबर आहले, ताणें जेजूची मिलाग पयली, बरी शिकवण आयकली जेजूची, सगल्यो मिलाग्री पयल्यो आनी ते जाणवले की जेजू बिश्टो मनीस न्ही, पूण जेन्ना जेजून ही शिकवण दिली की ताचें मांस खावंक जाय, ताचें रगत पिवंक जाय, तेन्ना ते सगळे सोडून गेले जेजूक. आनी जेजू कितें करता? आमकां दिसतलें जेजूक भिरांत आसतली, अरे सगळे म्हाका सोडून वेता, कोण म्हाका म्हजे बरी रावना. आनी तो आपल्या शिसांक म्हणटा, जे उरलेले पेद्रू, आंड्रू, तोमास, बाकीचे ताचे बरोबर आहले ते थोडेच उरलेले, तांकां सांगता तुमकांय वचोंक जाय, वचा, दार उक्तें आहा, चला वचात तुमी. आनी त्या वेळार जेन्ना जेजू तांकां हें म्हणटा, पेद्रू कितें म्हणटा जेजूक, सायबा आमी खी वचो, तुजें उतर जावन आसा ओत्मीक जिविताचें, इटर्नल लायफ. आनी भाव भयणीनो, पेद्रूक अशें म्हणपाक फकत पवित्र आत्म्यान ताका ही शिकवण दिली, ही सजमणी दिली. कित्याक पवित्र आत्मो जावन आसा जो आमकां देवा बरोबर संबंद घट दवरता. आनी पवित्र आत्मो आमचें जिवीत चलयना जाल्यार, पवित्र आत्मो आमकां देवाच्या उतराच्या मोगान हाडिना जाल्यार आमचें फकत आमचो धर्म जातलो. फकत आमी कोत्तेल्या, मिसां कोत्तेल्या, मागणें कोत्तेल्या, पूण खरेंच आमचो संबंद, आमचो मोग देवाशी आसचो ना. केन्ना आमी म्हणटा आयताराच्या मिसाक वसोंकूच जाय, ना तर पातक जातलें. इंग्लिशीन म्हणटा ताका ऑब्लिगेशन मास, म्हणजे आमकां कितें करूंक जाय जाल्यार आमकां करूंकूच जाय, ना तर देव आमचेर रागार जातलो. आमकां तें करूंकूच जाय जाल्यार
आमकां करपाची गरज ना, कित्याक देवाक असल्यो वस्तू आवडेनात. फकत जेजूक आनी देवाक असल्यो वस्तू बऱ्यो लागतात आमच्यो, ज्यो आमी मोगान कोत्ता. आनी खरेंच आमकां देवाशी मोग आसा जाल्यार, आमच्यान देवाशी संबंद दवरूंक जाय जाल्यार आमकां गरज पवित्र आत्म्याची. आनी पवित्र आत्मो आमकां केन्ना आमचे भितर येता? जेन्ना आमचो दुसरो जल्म जाता. हांवें तुमकां ह्या दिसांनी सांगलां की जेजून म्हणलेलें निकोदेमासाक, जिवाचे तिसरी ओड, तो म्हणून लागलो, समजा आमी दुसरो जल्म घेवंक ना तर आमी जेजूच्या देवाच्या राज्यान केन्नाच भितर सरची ना. आनी जेन्ना आमी हो दुसरो जल्म घेता तेन्ना पवित्र आत्मो आमचे भितर येता. आनी पवित्र आत्मो आमकां देवाच्या मोगान बोधता. आनी जेन्ना तो देवाच्या मोगान बोधता तो आमकां तो मोग आमी देवा कडून परतून दिता. ताचें उतर आयकून जेजू म्हणटा जुवाची 14 चीट 21 आनी 23, तो म्हणटा, खरेंच तुमी म्हजो मोग कोत्तात जाल्यार तुमी म्हजें उतर पाळटल्यात. तुमी जें उतर म्हजें म्हणटात तशेंच तुमी कोत्तल्यात. आनी खरेंच भाव भयणीनो, आमी देवाचो मोग कोत्ता जाल्यार आमी तें उतर पाळूंक जाय. पाळूंक नाका की आमकां असली भिरांत म्हणून देव आमकां खास्तीक घालतलो म्हणून, पूण आमी कित्याक कोत्ता? कित्याक आमी देवाच्या मोगान बोल्ल्या. आमकां सजमता, आमकां भावार्थ आसा की जेजून आमच्या पासत खुर्सार वचून आपलो जीव दिलो, आमची सगळी पातकां केली, जें आमकां वायट आसपाचें आहलें तें सगळें ताणें घेतलें. आनी देखून ह्या वेळार जेन्ना आमी नियाळ करता आनी तो देवाचो मोग पवित्र आत्म्याच्या उद्देशी आमचे भितर सोदता आनी बोधता, तेन्नाच की आमच्यान देवा कडेन त्या मोगान आमच्यान देवाक बरी संबंद दवरूंक जाता. ना तर आमचें करपाचें काम, आमचें मागणी करपाक, मिसाक वचपाचें, तेज करपाचें, फकत जाता तें बिश्टी सोयी जाल्या ती. खरें संबंद ना, मोग ना. आनी अशेंच आमच्या जिवितान घडटा. जेन्ना आमकां आमच्या भुरग्यां बरोबर मोग आसा, आमच्या घोवावर मोग आसा, आमच्या बायलेर मोग आसा, तेन्ना आमी खरेंच जें कोत्ता मोगान कोत्ता, ना तर बिश्टेंच कोत्ता. आनी देवाक मानना जे आमी बिश्टेंच कोत्ता म्हणून, कित्याक ताका आमकां भिरांत आहा म्हणून. देवाचें उतर म्हणटा, जेन्ना आमकां देवाचो मोग आसा, जेन्ना पवित्र आत्मो आमच्या भितर आसा, तेन्ना आमकां कसलीच भिरांत ना. कित्याक देव आमचो भिरांतीचो न्हय, देव आमचो जावन आसा मोगाचो. आनी तो आमकां पवित्र आत्म्याच्या उद्देशी आमकां मोगान बोधता. आनी तो मोगान आमी देवा बरोबर संबंद दवरता. देखून आयज जेन्ना आमी नियाळ करता ह्या शिवोरताना वयर, जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा, म्हजें उतर आनी पवित्र आत्मो जावन आसा एक. जुवाची 6 चीट 63, The word and the spirit are one. जेन्ना आमी आमचें मन देवाच्या उतराचेर दवरता तेन्ना खरेंच आमी पवित्र आत्मो आमचें जिवीत चलयता. परतून म्हणटा, जेन्ना आमी देवाच्या उतरा वयर आमी चलता, आमचें मन जावन आसा देवाच्या उतरान भरलेलें, आनी आमी त्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत पाळटा, तें उतर पाळटा आमी आनी तें उतर कोत्ता, तेन्ना खरेंच आमकां पवित्र आत्मो आमचें जिवीत चलयता. आनी आमचो संबंद देवा बरी दिसान दीस घट जायत वता. देखून आयज आमकां भाव भयणीनो, आमी कितें करपाची गरज? आमी फकत देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरूंक जाय. जेन्ना त्या उतराचेर भावार्थ दवरलो, आमी जेजूचेर भावार्थ दवरलो, देवाचें उतर म्हणटा तें उतर मास जालें. जुवाची 1 चीट 14वी वड, द वर्ड बिकेम फ्लेश. आनी जुवाची 1 चीट पयलो वड कितें म्हणटा? पयल्या थान देव आसलो आनी देव, द वर्ड बिकेम फ्लेश, तें उतर मास जालें आनी देव जावन आसा तें उतर, आनी तें उतर जावन आसा जेजू. म्हणटच आमी त्या उतराचेर आमचें लक्ष दवरीत जाल्यार आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत सारीत जाल्यार खरेंच आमी संबंद दवरता पवित्र आत्म्या वयर. आनी पवित्र आत्मो आमचें जिवीत चलयता आनी आमचो संबंद देवाशी घट करता. हांव तुमकां सगळ्यांक खरेंच देवाच्या उतरा वयर मोग वाडूंक, तें शिकोन आनी तें पाळून
आमी देवाशी संबंद घट धरून हें तुमकां आवडटा. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आयज हांव एक खरीच बरेशेन एक बरो दीस आवडटा, शांतीचो, मोगाचो. आनी फाल्यां परतून हांव तुमचे कडेन उलयतलों. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.